नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवन. दिप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. वर्सभर फाटी अधिसूचित केल्ल्या CZMP 2011 प्लॅनान कांय जाग्यांचेर विसंगती दिसल्यात. गोंय सरकार त्यो दुरुस्त करूंक केंद्रीय मंत्रालयाक बरोवपाचो आसा. पर्यावरण मंत्री आलेश सिकेर प्रुडंटा कडेन उलयलो. कांय कडेन भरती रेशाच उदकान दाखयल्या म्हूण कळटा. CZMP 2019 व्यवस्थीत जातलो जाल्यार खंय 2011 दुरुस्तीक घेवचो पडटलो. 2011च्या CZMP प्लॅनात कांय विसंगती आसात. तातूंत दुरुस्ती करपाक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे अर्ज करतले म्हूण नवे पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा सांगतात. जो 2011 प्लॅन CZMP प्लॅन पास जाल्लो, तुम्ही तो रिव्ह्यू केला म्हणून ऐकला आणि सम करेक्शन्स. As far as 2011 CZMP plan is concerned, it is in force right now. We are now in the process of finalizing CZMP 2019. Whilst undertaking this work, we have found a few discrepancies vis-a-vis 2011 CZMP plan. So we propose to approach the Ministry of Environment and Forests and Climate Change to give us permission to re-look into the CZMP 2011. Okay, to allow. Without the permission of Ministry of Environment and Forests, we cannot reopen the CZMP 2011. But discrepancies कसले of what level? Small things. High tidal. But primarily pertaining to high tide line and the dimension of plots, existing plots. Major changes जावचे ना. No major changes. But 2011 CZMP plan is the base for 2019. So those corrections are required to go ahead with. Corrections are required necessary to go ahead with 2019. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. वाळपय सावन चोर्ला घाटांतल्यान वचपी हेवी गाडयांक मंत्री विश्वजीत राणेचो विरोध. रस्तो खंय आदीच अशीर, तातूंत ओव्हर स्पीडीन येवपी ट्रकांचो टू व्हिलरींक धोको. हेवी गाडयो बंद करच्यो म्हूण थळाव्या पंचायतींनी थाराव घेतला. मुख्यमंत्र्याकडेन बसका घेवन इश्यू काडटले. विश्वजीत उलयला. पर्ये, मोर्ले, केरी वाठारांत खंय चड वर्दळ. आमचे सगळे पंचायत, मोर्ले पंचायत, पर्ये पंचायत, केरी पंचायतान रेझोल्युशन घेतलेलें आसा. हांव मुख्यमंत्री वेळ मागलेलो आसा तेंच्या ऑफिसांतल्यान तांकां दिवपाक की व्हडले ट्रेलर येता, इतले फास्ट आनी रफ चलयता. स्कुटराचे कोण मरू नये म्हणजे जाले तो विशय. आनी एकदां ते कितें इन्सिडेंट जाल्यार लोक मागीर आयकपाचो ना कसोच. हांव सरकारान मंत्री आसा, जबाबदारी म्हाजेर बी आसा की मुख्यमंत्रीचे सहकार्यान आनी पुलिसाचे सहकार्यान हे खंय तरी कंट्रोल मेकॅनिझम आनी पुलीस ते नियंत्रण दवरपाची गरज आसा. आनी म्हाका तरी दिसता की इतले व्हडले ट्रेलर्स आमकां ते नाका त्या सायडीक, कित्याक म्हाका खबर आहा की चोल्लो गाडो नॅरो घाट आनी इतले व्हडले ट्रेलर्स थंय गेल्यार खंय वयर सकयल जाल्यार हांवें स्वता क्रॉस केल्या ट्रेलराक आनी ते कोणाक स्कुटरवाल्या गाडी ल्हान गाडयेक बी लक्ष बी दिना ते लोकांक. आनी थंय कितें तरी कंट्रोलिंग मेकॅनिझम घालपाचें म्हणून मुख्यमंत्रीक हांवें ऑलरेडी चर्चा हांवें केल्ली आसा आनी मुख्यमंत्रीन अश्युअर केल्लें आसा की ते हे व्हडले ट्रेलराचे मुवमेंटाचेर नियंत्रण लक्ष तेंचें आसतलें. आमचे ऑलरेडी रेझोल्युशन घेतलें. फाल्यां वयर सकयल जर जालें, कोण एक्सपायर जर जालो, कोणाचे एक्सिडेंट जाले, लोक रस्त्यार येतले, मागीर म्हाजे हाती भायर वयतले. कानोळे टॅकी सूचनान 4 वर्साच्या पुताच्या केल्ल्या खुनाचे केशीन टॅक्सी ड्रायव्हर प्रुडंटाच्या कॅमेरार. सूचनान स्वता बॉडी आशिल्ले बॅग पुलिसांक उगडून दाखयले. गोंय ते चित्रदुर्ग पावता म्हणसर ती सुसेगाद आशिल्ली. बंगालीन कोणा बरोबर फोनार एक सारकी उलयताली. मर्डर केस क्रॅक करूंक ह्या टॅक्सी ड्रायव्हराचो मोठो वांटो. प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. 4 वर्साच्या भुरग्याचो खून करून कूड बॅगेन घालून पळ काडपी सूचना शेत ह्या बायलेक कर्नाटकाच्या चित्रदुर्ग हांगा धरली. मात तिका धरपाच्या मोहिमेन टॅक्सी ड्रायव्हराचो व्हडलो वांटो आसलो. ड्रायव्हरान सगळो प्रवास सांगलो. 10:30 पावणे 11 म्हाका पुलिसाचो फोन येयलो. हांव लागलो आपण कलंगूट पुलीस स्टेशनांतल्यान उलयता. म्हणलें कितें जालें? तो म्हणून लागलो गाडयेन कितले कस्टमर आहा? म्हणलें एकटीच बायल आहा. म्हणून लागलो भुरगो आहा तिच्या वांगडा? म्हणलें ना, भुरगो ना. म्हणलें ओके, मागीर कितें करूं? ना म्हणूंक लागलो. तुका कितें दिसता तिचें हे सस्पिशियस दिसता ती? हांवें म्हणलें ना. ती म्हणलें उगीच आहा म्हणलें ती. पुलीस म्हणूंक लागलो तिन सांगला भुरगो कोणाची येयला म्हणून. आनी म्हणूंक लागलो आमी ते आतां व्हेरीफाय करता आनी तुका एक कॉल करता. म्हणलें बरें. मागीर पुलिसांनी म्हाका 20-25 मिनटांनी कॉल केला. म्हणूंक लागलो तिन एड्रेस दिल्ले, नंबर दिल्ले पळय ते सगळे फेक. आनी आमकां आतां डावट 100% आमकां जाला की ती कितें तरी करून गेला म्हणून हॉटेलार. बिकॉज भुरगो ना तिच्या वांगडा आनी हॉटेलारूय ना.
मागीर हांवें पुलीस म्हणूंक लागलो तूं वाटेक थंयसरी नियरस्ट पुलीस स्टेशनाचेर वच आनी नाल्यार म्हणूंक लागलो इवन हायवे पेट्रोल तुका गाडी मेळटा हायवेचेर जाल्यार म्हणूंक लागलो की थांब आनी आमकां कॉल करून दी. म्हाज्या सायडीन ड्रायव्हर आसलेलो ताका म्हटलें एक काम कर, हांव म्हणलें रेस्टॉरंटार गाडी थांबयता, तूं म्हणलें फक्त वॉशरुमान वच आनी 10 मिनटां म्हणल्यार भायर सरनाका. आनी ते एक्चुली ड्रायव्हराक कांय खबर नासली कितें चल्लां तें. हांवें ती GPS घालता गुगलाचेर घालता तरी म्हाका गावत ना एकूय पुलीस स्टेशन. आनी लकीली थंय एक वॉचमॅन आहलो थंय. त्या वॉचमॅनाक हांवें सांगलें म्हणलें सर म्हणलें म्हाका एक सांग नियरस्ट म्हणलें म्हाका पुलीस स्टेशन मातशें प्लीज सांग म्हणलें हेल्प कर अर्जंट आहा म्हणलें. आनी लकी आमकां म्हणल्यार की 500 मिटराचेर पुलीस स्टेशन आहलें. आनी हांवें म्हणलें तें आउटपोस्ट धाकटें पुलीस स्टेशन की कितें व्हडलें ना व्हडलें पुलीस स्टेशन आहा म्हणूंक लागलो. आयमंगला पुलीस स्टेशन. पुलीस स्टेशना फुडल्यान लायलें तेन्ना मॅडमीन म्हाका तेन्ना विचारलें कित्याक थांबयलें हांगा काय म्हणून. मॅडम म्हणलें पळय म्हाका आतां म्हणलें 7-8 कॉल येयले पुलिसांचे, म्हाका म्हणलें तांकां ह्या पुलिसा कडेन कितें तरी उलोवपाक जाय. तेचेर तिचो रिएक्शन आहलो खाली बरें आनी कांयच ना सरप्रायज ना कितें पॅनीक ना कितें कांयच ना. तिका घबराट बीन जाल्लें कांयच जावंक ना, ती नॉर्मल आहली. सूचनान खंय स्वताच्या भुरग्याची कूड आशिल्ली बॅग स्वता पुलिसां मुखार उडून दाखयली. चेक केलें तेन्ना कांय रिएक्शन ना. चेक केलें तेन्ना ना, तियेन आपणानूच ओपन केला बॅग आनी कपडे बीन आहले हे वयर सगळे बॅगीन. हे डायरेक्ट नासले ती बॉडी, कपडे आहले. ती लेडी पुलीस बीन तेंची आहली ती तेंच्यांनी तिका मागीर ते पयले तेंच्यांनी विचारलें तिका जशी बॉडी दिसली पुलिसाक तेंच्यांनी विचारलें तिका आनी मागीर तेणें सांगलें आसता कितें तें आपले चेड्याचें वगैरे तें सांगलें. आनी मागीर ते तिका घेवन भितर बसलो पुलीस स्टेशनान घेवन गेले तिका. म्हाका एक्चुली तसो कांय प्रॉब्लम ना आनी एक्चुली आय एम हॅप्पी की एटलिस्ट म्हाज्या एफर्टान तरी एटलिस्ट ती गावली आनी ती बॉडी गावली. ओके जो भी एविडेंस हमारे सामने आई है उसको अभियुक्त को जो कन्फ्रंट किया जाएगा. और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये भी बताया है कि अभी जो दोषी है वो पुलिस टीम के साथ सहयोग नहीं कर रही है और चूँकि ऐसे केस में फिर हमें उनको जो भी हमारे पास फिज़िकल या स्टेटमेंट्स की फॉर्म में प्रूफ आते हैं वो हम उनको कॉन्फ्रंट करते हैं. मजगती सूचना मनोरुग्ण म्हणून माहिती मुखार येता. आमकां कळोन येता सुत्रा कडल्यान की जेन्ना ती बॉडी त्या भुरगे आसले त्या बॅगान एक नोट मेळ्ळा म्हणून ती आमी तुमच्या कडेन ब्रेकींग पयली केली प्रुडंटान की एक नोट मेळ्ळा आनी नोटीर तेंच्यांनी अशें सुत्रा कडल्यान कळोन येता की तेतून नोटार एक फॅमिली हॅरेसमेंट आनी भुरग्याच्या कस्टडी बद्दल बरयल्लें म्हणून अशें आयकूंक येता. सौरव शिरोडकर वांगडा हांव ओमकार फुलारी प्रुडंट मिडिया खातीर. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कारभाराचेर उत्पलाक जाप दितना बाबुशान कर्मा सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराच्या माथ्यार मारली. बाबुशाच्या वक्तव्याचेर BJP वाले आनी भाईचे बरे मागपी चाळवले. दत्तप्रसाद म्हणटा बाबुशाक काडात. पणजेचे प्रतिश्ठीत म्हणटा पर्रीकार गेलो, आता एकमेकार धुकलचे परस कामां करात. वादाचेर मुख्यमंत्र्याचे कानार केस. तो 30 मे डेडलायन दिता. These fellows who are talking, this Tom, Dick and Harry whom I'm mentioning who are talking, their father basically had proposed this. हेणी सगळें कितें केल्लें कर्मां केल्लें आहा तें आमी आयज भोगता. Now basically CM has brought it in on a track and by 31st May smart city work will be completed. जी लँग्वेज यूज केल्या मनोहर भाई बद्दल ताचो हांव निशेध करता. हांव मागणी करता आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन की बाबूश मोन्सेरातान ताबडतोब माफी मागची आनी जर तो माफी मागना जाल्यार दोतोर प्रमोद सावंताचो मेंटरूय मनोहर पर्रीकार भाईचो फोटो ताणें आपल्या ऑफिसान सायडीक दवरिल्लो आसा. मनोहर भाई बद्दल हे शब्द यूज केल्यामुळे ताका इमिजिएट सॅक करचो. ही हॅज टू बी सॅक्ड एज अ मिनिस्टर. This is a complete insult of a national leader. He was a person who used to use his brain, mind and on his shoulder to solve the difficulties of the people of Panji. And his repeated election has justified that. So if now the blame game goes on, it's not nice to politicians to blame each other and he is no more amongst us to answer that. So it is not fair to blame because he is no more answerable what he has done and what he has not done. That the present people who are elected
are accountable to the people and stop the blame game and please put your efforts together. काल काही जो अनफॉर्च्युनेट कमेंट्स तांचेर केले गेले किंवा तांणी पणजे खातीर कितें केलां कितें करूना हाजेर जे काही प्रयत्न जाले ते म्हाका दिसता एकदम घृणास्पद आसात, निंदनीय आसात आनी सत्याची कास सोडून आसात. पण आज जेन्ना ते उत्तर दिवपाक ना, तांकां वचून 5 वर्सां जाल्यां, तांच्या बद्दल ही केल्ली विधानां म्हाका दिसता एक प्रत्येक कार्यकर्त्याक दुखोवपी आसा. आनी हांव जेन्ना प्रत्येक कार्यकर्त्याक म्हणटा, म्हाका दिसना खंयच्याच भाजपा कार्यकर्त्याक मनोहर भाईचेर केल्ले क्रिटिसिजम पुचनी पडल्या. वांगडा आशिल्लो आनी ताजे वांगडा आशिल्लो कळ्ळें न्ही. पूण हो स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम MLA ऑफ पॅन्जम आय रियली डोंट एग्री टू इट. भाईन 25 वर्सां जर पणजेचे वाट लायल्या जाल्यार CCB तुजे कडेन आशिल्ली ना. MLA कोणी जावं लास्टाक सफर कोण जाता पणजेकार जाता. सो ही ब्लेम गेम बंद करूंक जाय. आमच्या देशान पयलीं पासून प्रॉब्लम असो आशिल्लो की आमचे कडेन फंड्स नासताले. वी वर अ डेव्हलपिंग कंट्री, वी वर अ पुअर कंट्री. आज फंड्स आसून जेन्ना कामां जायना तेन्ना खूब वायट दिसता. बाबुशाच्या वक्तव्याचेर आपूण उलयना, मात आपूण उलयल्लो म्हण कामाक नेट आयलो. पयले फावट डेडलायन आयली म्हण उत्पल उलयलो. खुश करून उलयता ताचेर उलोवपाची गरज ना. म्हाका हो आनंद आसा की हांवें प्रेस घेतलेकूच सगळेच जाण एक्टिवेट जाले आनी पणजेची कितें तरी सामकी कामां जी शिरकिल्ली ती फुडें वता म्हटल्या. आतां फक्त ताणें म्हटलां कितें मे 31 कितें म्हटलें आसता, सो तेजें 100 दिसां भशेन आश्वासन जायना जाल्यार पुरो. म्हाका पणजेचे सारकें जाल्लें जाय. रस्ते इतल्या बेगीन कित्याक हांव पयलींच्यान बॉब मारता. हे धाकटे एकटे बिजनेसमॅन ते म्हाका फोन करतात. हांव आतां एकट्याक इंटक मारपाक वचपाचो आसा की आमचो धंदो बंद पडटा, लोक येनात, सगळो रस्तो खणला. ते फिक्स जाले. आय एम मोर दॅन हॅपी. बाबूश कॅन शाउट ऑर डू एनीथिंग ही वॉन्ट्स. आय डोंट. सरकारकडच्यान डेडलायन मेळ्ळ्या, मात वादाचेर मिडियान मुख्यमंत्र्याक विचारलें जाल्यार जाप ना. सर बाबूशान स्टेटमेंट केलं. बाबूच्या स्टेटमेंटाचेर ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पत्रादेवी चॅकपोस्टार एक्सायजवाले स्टॅम्प मारून दिवंक पयशे घेतात. पयशे दितात म्हूण ड्रायव्हरूय कॅमेराचेर सांगतात. ड्रायव्हर पयशे दिवंक आयिल्ले. प्रुडंटाचो कॅमेरा चालू. निमाणे एक्सायजवाल्याक पयशे नाका म्हूण सांगचे पडले. एक्सायजवाले म्हणटात ते खंय पयशे घेनात. ड्रायव्हर कित्याक दितात काय म्हणल्यार जाप ना. पत्रादेवी गल्लो एक्सपोज. पत्रादेवी चॅकपोस्टार एक्सायजवाले ड्रायव्हरांकडच्यान पयशे घेतात. प्रुडंटाच्या कॅमेऱ्यार प्रकरण रेकॉर्ड. हो पळयात. हो ड्रायव्हर एक्सायज अधिकाऱ्याकडे स्टॅम्प मारून घेवपाक आयिल्लो. कागद दिले. उपरांत हे पळयात ताणें पयशेय दिले. प्रकार कॅमेऱ्याचेर रेकॉर्ड जाता ते खबर आशिल्ल्यान अधिकाऱ्याचेर पयशे नाका, आमी पयशे घेना म्हणपाची वेळ. स्टॅम्प मारपाक पयशे घेतात ते ड्रायव्हरांनी कॅमेऱ्याचेर मान्य केले. पळयात ड्रायव्हर कितें सांगतात. कितना लेता है? कितना? किसके लिए वो? दारू का दारू लेके जा रहे हैं आप? दारू वो परमिशन लेके जा रहे हैं आप दारू? दारू है आपकी गाड़ी में? गाड़ी में कितना है दारू? कंटेनर भरा हुआ. पूरा कंटेनर भरा है. एक्सायज अधिकारी म्हणटा आमी स्टॅम्प मारपाक पयशे घेनात, मात ड्रायव्हर कोणाक दितात काय विचारल्यार जाप ना. ते आता 20-20 रुपया दितात न्हू हांगा. आतां आमच्या फुड्यान तेंच्यांनी दिले. कितें कितें? तो पयशे कित्याक दितात तर ते? कित्याक दितात तर? एकट्यान न्हू 2 जाणांनी दिले, काडले भायर पयशे. कित्याक दिता? एकल्या ड्रायव्हरान पयशे दिवचे पडटात म्हूण सरळ अधिकाऱ्या मुखारूच सांगले. पेपर पळयता आनी स्टाफ बरे आसा. सगळे गाडयोचे स्टाफ चेक करता न्ही. म्हाका सांगा ते पयशे कित्याक काडटात सर? म्हणजे घेना म्हणजे ते सकुशीन दिवप तेंच्यांनी. तेंच्यांनी सरळ सांगल्या की बाबा आमी पयशे स्टॅम्प मारपाक मोहरा एक मिनट हा तुमच्या फुड्यान विचारता. क्या बोला रे? किसके लिए लेते पैसा? 20 रुपये स्टॅम्प लेते ना. हाँ आता ते किरे सर हे
म्हत्वाचें म्हळ्यार कांय दिसां फाटीं प्रुडंटान हे प्रकरण एक्सपोज केल्लें, मात कोणेच ताची दखल घेतिल्ली ना. ताचे हे परिणाम आतां पळयात, आजून तेच चल्ला. सरकाराचे हेच नितळ सुशासन काय कितें असो प्रस्न पडपाचोच. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. सालेली 70 भिरांकूळ सेल्फ एक्सिडंटान एकलो गेलो. 26 वर्सां पिरायेचो निहाल गावडेचो गाडयेवेलो ताबो सुटलो. ताणें 2 व्हिलर व्हरून दुर्गार मारली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण तो आगताक सोंपलो. आम्ही सध्या आता होंडा 70 हांगासर आणि हो जो माझ्या फाटल्यान तुम्ही रोड पळोवंक शकता, तो रोड जो आसा तो होंडाच्यान वाळपय जो हायवे आसा तो हायवे जो सालेली जंक्शन काडल्या उपरांत जे हांगासर पिसुल्ल्या आयडीसीन वचपाक एक रोड गेला, त्या रोडाक हांगासर लागीं एक एक्सिडंट जालो कांय वेळ पयलीं आणि एक 70चो भुरगो नेहल गावडे म्हणून रावपी हेदोड्या हांगासर 22 वर्साचो भुरगो, ही जी माझ्या फाटल्यान तुम्ही जी बायक पळोवंक शकता ही पडल्या ती, सो ती बायक तो पणजे पासपोर्ट ऑफिसान खंय कामाक आसा अशें म्हणून आमकां सोर्सिसां कडल्यान कळ्ळां. आनी तो जेन्ना घरा वयतालो तेन्ना हांगासर अशें म्हणटात की हांगासर खंय 2 म्हशी आसल्यो रोडाचेर आनी म्हशी खंय झगडटाल्यो आनी तेका लागून त्या भुरग्यान भायर घेतली आनी हांगा तुम्ही पळोवंक शकतात की हे डायरेक्ट दुर्गार व्हरून तेणी डॅश मारलेली आसा गाडी आणि डॅश मारतना फुडें तेजी त्या भुरग्याची तकली हादळ्ळी आणि तेका एक सामको सिरियसली इंजर्ड जालो तो. सो हांगासर जे लोक ट्रॅव्हल करतात त्या लोकांनी हांगासर तेका 108 फोन करून हांगच्यान तेका हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला. पूण पयल्याच हॉस्पिटलांत जेन्ना तो पावलो तेन्ना तो पावच्या पयलींच डॉक्टरान तेका एक डेथ डिक्लेअर केला. सो हो इन्सिडंट कांय वेळ पयलींच घडला आणि तुम्ही पळोवंक शकतात की ही गाडी हांगासर पडलेली आसा. पुलिसांनी सध्या तेजी जी बॉडी आसा ती वाळपय हॉस्पिटलांत दवरल्या आणि तेका पोस्टमॉर्टमाक धाडपाची तयारी चालू आसा आणि पुलीस हांगासर येवन पंचनामा करून फुडली इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. अशें तरेच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गावस. जस्टिस व्ही.के. जाधवान दिल्लो SIT लँड ग्रॅब रिपोर्ट मंत्रिमंडळान घेतल्या उपरांत जमीन गेल्ल्या लोकांक थाकाय. आसगांवां बांदेच्या लोकांक न्याय मेळ्ळो म्हूण आदवोगाद क्रिस्टिना डायस उलयली. जाधव आयोगान दिल्ल्या रिपोर्टाचेर मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालून पावलां उखलची म्हूण जमीन गेल्ल्यांचो उलो. जस्टिस व्ही.के. जाधवान दिल्लो SIT लँड ग्रॅबिंग रिपोर्ट मंत्रिमंडळान घेतलो. ताणें सांगिल्ल्या प्रमाण बेकायदेशीर पद्दतीन बळकायल्ली जमीन परत घेतले. पीडित लोक खोशी. आमकां खुशालकाय भोगता. आमकां हे आयज गिफ्ट कशें मेळ्ळें म्हणजे आमचे लँड ग्रॅब प्रॉपर्टीज जाल्ले त्यो सगळे रिवर्ट जातले म्हूण ताणें इन्फॉर्म केला. नाव फॉर अस इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू थँक mostly the CM, the then law minister who has actually taken up this issue, Mr. Nilesh Kabral, plus all the SIT. We request the CM to actually look into the recommendations given by the commissioner. Especially, I know that he must have recommended that some special court should be appointed, like judicial tribunal, okay. And the second thing is like whoever actually the police officers who have been removed from the post, the SIT, the good honest police officers should be brought back to the SIT so they can follow up the remaining cases which are under lead fraud. प्रुडंटा खातीर सावियो डायन्स. पर्पल फेस्टान अंतरचक्षू कार्यशाळा. सामान्यांक कांय वेळे खातीर दिव्यांगांचो अणभव दिवपी ही कार्यशाळा. सामान्य लोकांच्या दोळ्यांक पट्टी बांदून वा कान बंद करून कांय वेळे खातीर दिव्यांगां विशीं अणभव, दिव्यांगांबरोबर कशें वागचें ताचो अदमास येता. मुंबय सेंट झेवियर कॉलेजीचो कृष्णा वॉरियर उलयलो. सध्या शिक्षकांक कार्यशाळा, शिक्षकांनी आपापले शाळेन प्रयोग करपाचो. पर्पल फेस्टान अंतरचक्षू कार्यशाळा घेतली. सामान्य लोकांच्या डोळ्यांक पट्टी बांदून वा कानाक गुड्डे मारून कांय वेळा खातीर दिव्यांगांचो अणभव ह्या कार्यशाळेंतल्यान लोकांक घेवपाक मेळ्ळो. सध्या शिक्षकांक कार्यशाळा, शिक्षकांनी थंय आपल्या शाळेंनी प्रयोग करपाचो. एक प्रोसेस ये था कि हमने गोवा सरकार से कहा था कि भाई ऐसे लोगों को आप लाइए जो समाज में ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं, समाज में लोगों में अपना मत बनाने में मदद कर सकते हैं. तो अभी फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं,
उनके द्वारा अपने विद्यार्थियों को बताएंगे कि विकलांगता क्या होती है, कैसे विकलांग लोगों के साथ बिहेव होना चाहिए। तो ये सब करने के लिए एक होमोजेनियस ऑडियंस हम लोग चाहते हैं, 25 से 30 लोगों का। और ये वर्कशॉप का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। हम कुछ देर के लिए लोगों को एक एक्चुअल लिव्ड एक्सपीरियंस देते हैं डिसेबिलिटी का। हो सकता है विजुअल डिसेबिलिटी हो सकता है हियरिंग डिसेबिलिटी हो। तो 20-25 मिनट के लिए वो एक्चुअली वो एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके बाद ऐसे ही एक व्यक्ति से वो डिस्कस करते हैं कि आपका जीवन कैसा है, हमारा ये एक्सपीरियंस रहा, आपका जीवन कैसा है, एंड थ्रू दैट दे गेट टू अंडरस्टैंड एंड इट्स एन इंटरैक्टिव सेशन। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 1558 बाबरान अयोध्येन श्रीरामाच्या जन्मस्थानार बांदिल्ले बाबरी मशिदीच्या अध्यायाक 565 वर्सांनी 22 जानेराक पूर्णविराम। भारताचे आराध्य दैवताचे जन्मस्थळाच्या मुक्ती लढ्यांत 1885 पहिली याचिका, 1949 मुर्तीक अयोध्येन सुवात, 1986 पुजेक मेकळीक, 2010 2/3 जमीन आणि निमाणे 2019 पुराय जमनीचो हक्क रामलल्लाक। अयोध्येची लोकचळवळ उभी केली करसेवकांनी। करसेवकांचे कारसेवक जाले। नव्वदीचे सुरवेक हजारांनी करसेवकांनी हे खातीर घरदार संसार जीवाची आहुती दिली। कारसेवकांचे एक अनुभव स्वता तांचे तोंडान लोकांमुखार हाडपी ही सिरीज। 1990 अयोध्येत कुडकुड्याच्या थंडीत कपडे तकलेर घेऊन न्हंय पार करपी गोंयचे पहिले कारसेवक अयोध्येत पावले। नितीन फळदेसाय आणि रुद्रेश्वर शेटये ह्या दोन कारसेवकांचो रामसेवेंत वांटो। त्या हेजेर पावल्या नंतर तो हे जो आसा सयचो लायट जो आसा तो आमचेर पडटा काय कितें अशें लक्षांत, तो पळय कदें पडटले आमी देंवया हांगा टप करून, पूण आमकां ताणें पटकन थंय देंवयले ते हेजेर, आनी आपूण तो थंयसून मागीर ते अयोध्या लागीं, पण थंय मदीं नदी आसा न्ही, उदीक आसा तें, आनी मागीर म्हणून पळयलें की तुमी आतां फाटल्यान या हळू, ते लायट जें आसा पळय तें चुकया तुमी, आनी तुमी भितर प्रवेश करा, आपूण वयर रावता म्हणून पळय वचून। त्यामुळे तेजें मान्य केलें आमी, आनी आतां आमी चिंतता आमी भितर वयतले कशे, कित्याक कपडे तर एकूच आसा, कपड्यान भितर देंवले भितर जाल्यार आमी भिजतले सगळे। आनी दुसरें म्हणजे इतकी कडकडीत थंडी, पाणी तर इतकें थंड की त्या हेतूनसून आमी प्रवास करप कसो हो प्रश्न आमचेर, पण आमी हांगासरलो थंयसरलो विचार न करता आमी सगळे कपडे काडले, सगळे कपडे धरले तकलेर, आनी ते लायट चुकयत आमी त्या पाण्यान भितर देंवले। पाण्यान भितर देंवल्या सगळे गार जाले आमी घट, पण तशेंच आमी बुडत ती लायट चुकोवन बुडत दोगूय जाण त्या किनाऱ्याक पर्यंत गेले, आनी थंयसर आमकां त्या पोलिसांनीच वयर काडले साप करून, आनी पोलिसान वयर काडून लगेच तेंचे कडेन शॉल जे कितें आशिल्ले ते आमकां सगळ्यांक दोगांकूय गुठलेले घट, कित्याक आमी ऑलरेडी घट जाल्ले, आनी अशा स्थितीन आमी त्या अयोध्येन त्या वेळार पावले, आनी भयानक स्थिती आशिल्ली ती। आनी भितर गेल्या नंतर आमकां खंयसून फटाफट उखल्ले पळय ते घेवन गेले हनुमान गडीचेर, तो जो सेंटर जो आमचो आशिल्लो त्या सेंटराचेर आमकां ते घेवन गेले। 30 तारीख उजळली आनी सगळी तयारी सुरू जाली की आमकां आतां राम सेवा जी आसा ती करपाची आसा, थंय वचपाचें आसा। गोळीबारान हांव आनी रुद्रेश्वर सुद्दां प्रत्यक्ष म्हणजे आमी एक अनुभव असो घेतला की आमी एकामेच्या फाटल्यान धांवता ते एकूण सगळे हितून, आनी आमच्या मदलो एक राम सेवक जो आशिल्लो कोण कार सेवक ताका गोळी लागली, म्हणजे रुद्रेश्वर फुडें वतला तेच्या फाटल्यान तो आनी हांव जो आशिल्लो जाल्यार कदाचित हांवूच वचपाचो, पण म्हाज्या मदीं तो येयल्यामुळे ताका गोळी लागली तो गेलो। इतक्या भयानक स्थितीन त्या सगळ्या हेतूनसून आमचो तो प्रवास जाल्लो आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। ही आशिल्ली सकाळची अपडेट, परत रोखडेच मेळया। प्रुडंटाक फॉलो करात, वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट।